म्हणल्यार आमी रिएक्शन दिवप म्हणल्यार पिशेपणा म्हणून एक लोकांकूय कळचें म्हणून हांव सांगता। आमचे सेंटरांनी हांगा डबल इंजिनचे सरकारार ताणें एक प्रश्न चिन्ह हें केलां। म्हाका दिसता की आज देशभरान डबल इंजिनचे सरकार कितें करता नाल्यार गोंया भितर डबल इंजिनच्या सरकारान कितलो डेव्हलपमेंट केला हें हांवें सांगपाची गरज ना। हे काँग्रेसी भशेन डेव्हलपमेंट न्ही हो। काँग्रेसीचो डेव्हलपमेंट फक्त पार्टी घालपाची आसताली आनी ती पार्टी केन्ना मोडून वता ती पसून तांकां पसून कळनाशिल्ली। आज जो भारतीय जनता पार्टी डेव्हलपमेंट देशभरान करता तो विजिबल डेव्हलपमेंट आसा। काणकोणच्यान तुमी पेडण्या वचा नाल्यार खंयच्याय भागान वचा तुमकां डेव्हलपमेंट मोठ्या प्रमाणात दिसतलो। सो डेव्हलपमेंटाचेर काँग्रेसीन आमकां सांगप म्हाका दिसता हें हाज्या सारक्यान हांसपाचें कांयच ना। आनी ताजे वेगळे ताजे विधानां आशिल्लीं। म्हाका दिसता की आज आमच्या पार्टी भितर म्हणजे तो म्हणटा की आपूण तूं लोकांक तुज्याच सरकारा कडेन झगडटा। म्हाका दिसता की आमच्या पार्टी भितर इंटरनल डेमोक्रेसी म्हणटा ती कितें आसा। आज फाल्यां म्हज्या लोकांक म्हजे लोक म्हज्या खातीर सुप्रीम। म्हाका कोणा कडेन हांव हें करता म्हज्या लोकांक कितें त्रास जाता ते प्रश्न मांडप हें इम्पॉर्टंट। आनी ते मांडटा आसतना म्हजो पक्ष बसून म्हाका खंयच आडायतलो अशें म्हाका खंयच दिसना। म्हाका निवडून लोकांनी दिल्या म्हजे प्रश्न मांडपाक आनी ते प्रश्न मांडले सपोज जाल्यार म्हाका दिसता कांयच चुकना आनी म्हजो पक्ष बसून म्हाका केन्नाच ह्या खातीर स्टॉप करपाक ना। आमी एमर्जन्सीन रावना। आमी एमर्जन्सी जी काँग्रेसीन आमी ह्या 50 वर्सां जालीं तशें आमी एमर्जन्सी ना। आमकां उलोवपाचें हांगा सवलत आसा। दॅट इज वॉट इज बीजेपी गव्हर्मेंट। काँग्रेसी भशेन न्ही तूं उलयलो काडलो भितर घालो तूं आनी कितें केलें। सो म्हाका दिसता ही काँग्रेसीची स्टायलूच आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आज आमी ही 50 वर्सां एमर्जन्सीची हें करता। म्हाका एक काणी याद जाता। हांव व्हडली ती म्हयना अकबर आनी बिरबलाची एक काणी आसा की पोपट एक आसता तो मेल्लो आसता पूण ते अकबराक सांगतलो कोण राजाक सांगतलो कोण अशी गत सद्या काँग्रेसीची जाल्या। तांकां खबर आसा तांची अधोगती निश्चित आसा। सगळे कडेन तांचे लोक सोडून वतात। तांचे खंयच कोणाक तांकां हें ना वाव ना पूण ते वयर सांगतलो कोण वयर सांगल्यार हेच भायर पडत म्हणून भंय तांकां आसा। सो अशी गत सद्या काँग्रेसीची जाल्या। म्हाका म्हज्या पक्षाचेर पूर्ण विश्वास आसा। पक्षाक हें आमी कितें सांगता तें पूर्णपणेन विचारून करून आमी हें करतात। आमचे भितर डेमोक्रेसी इतली आसा की खंयचो प्रश्न मांडप आमी एसेंब्लीन बसून सरकाराक एक एकदां आमी विचारतात कितें वास्को उदक कितें ना म्हणजे सरकार सारको चलना काय कितें ही मूर्खपणां। हे हांकां म्हणटात की जसो राजा जशी प्रजा म्हणटात। सो ते कशें उलयतात तशें हे उलयतात। कांय ताका विधानां ना कांय ताका हें ना। आनी म्हाका इतलें सांगन दिसता आज तो म्हणटा की तुमी तुमच्याच सरकारा कडेन झगडटा। आमी ह्या सरकारा कडेन झगडना। एमपीटीचो एक सपोज व्यक्ती कितें तर निर्णय घेता दॅट डजंट मीन ते सरकाराचो निर्णय म्हणटा हें तांकां कळपाक जाय। हें कांयच म्हाका दिसता कशीच स्टडी करनासतना येता आनी विधानां करता। फाटीं तुमच्याच हाजेर हांवें एक विधान पळयल्लें ह्याच मनशान केल्लें तें की 8 कोटीचें हांव गार्डन हें केलें म्हणून बांदलें म्हणून। हे मूर्ख हांकां कांयच म्हणजे स्टडी करनासतना कांय करनासतना त्या प्लॅटफॉर्माचेर बसता। एक नॅशनल पार्टीच्या प्लॅटफॉर्माचेर बसून तुमी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता। 8 कोटीचें खंयचें गार्डन म्हाका अजून खबर ना। तो जो प्रोजेक्ट आज आमी मांगरान मायमोळे लेकान पळयता तो अंडर CSR एक्टिविटी एक कंपनी आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट करून दिल्ले आसा। सो हें हांकां कळना। हें फक्त उलोवपाक जाय म्हणून कशें डिफेम करप म्हणजे आनी कांय मेळना सरकाराचें आनी उलयतलें कितें तरी डिफेम करपाक जाय। सो कितें तरी उलोवप म्हणजे फ्लडिंगाचो इशू तो आज दाखयता। मायमोळे लेकांतलें उदक दाखयता आनी फ्लडींग जालें म्हणटा। हाका आतां कितें सांगतलो। मायमोळे तळ्यान उदक आसपाना जाल्यार खंय आसतलें। तुवें सपोज दाखोवपाक जाय आशिल्लें जाल्यार तुवें चर्ची कडेन जेन्ना ब्लॉकेज जाल्ली जेन्ना आमी फेसबुकारूय घाल्लें चर्ची कडेन उदक भरिल्लें तें कशें भरलें तो फ्लडिंगाचो फोटो दाखोवपाचो आनी तो दाखयतकूच हांव तुका सांगपाचो तें फ्लडींग कित्या खातीर जालें म्हणून। तो वॉर्ड कोणाचो तो पळया। हे जो मनीस आज उलयता हे सगळी विधानां करता हो ताजोच वॉर्ड आनी तुमी क्लीन करुना म्हूण ते ब्लॉकेज जाली आनी ते तुमी करुना तें काम आमकां येवन थंय रस्त्यार रावन पावसान आमच्या लोकां खातीर करचें पडलें। सो म्हाका म्हणजे उलोवपाक खूब आसा म्हणून म्हाका हांकां एडवायज करन दिसता नेक्स्ट टायम केन्नाय उलयतात जाल्यार चिंतून उलोवचें। कितें उलयतात बाबा कोणा कडेन उलयता कितें उलयता आनी लक्षान दवरचें। आज भारतीय जनता पार्टी एक भायर जशी आमची डेमोक्रेसी आसा। आज आमचेर काल म्हजेर आनी एक कोणें व्हिडिओ काडला आमी ताका वचून विचारूं ना तूं व्हिडिओ कित्याक काडला काय म्हणून। दॅट इज डेमोक्रेसी। ताजो रायट आसा सांगपा खातीर आनी बरें केन्नाय कोणी क्रिटीक आमकां करता आनी दॅट इज गूड। म्हणजे सपोज खंय खड्डो पडला तो आमकां सांगता आमी बी रोखडेंच हें करून म्हणून ताणें व्हिडिओ काडचे पयलींच हांवें मिटींग घेवन म्हणजे सगळें फेसबुकार आसा म्हजें कितें आसा पळय डॉक्युमेंटेशन इज ऑल ऑन फेसबूक। आमी पयलेच दिसा वचून सगळ्या इंजिनियरांक आपोवन तांकां सांगून ते सगळें बुजोवपाचें आमी सगळें केलां। फक्त पावस तुमी पळयता
ताज्या खातीर उरला. पूण ताणें म्हजेर टिका केली म्हूण हांवें ताजेर रिएक्शन दिवना. कित्याक ही जी रायट ताका दिसता की आपल्या वास्को भितर जे खड्डे पडटा दिसता, हांव ताका कांय ब्लेम करना. पुणून रायटफुली क्रिटिसिजम आसची. क्रिटिसिजम करता आसतना सरकाराक कितें दोश दिता आसतना एक लक्षांत दवरचें की 50 वर्सांची एमर्जन्सी आमी आज सेलिब्रेट करतात. सो तांणी लक्षांत दवरपा जाय हें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. दीस इज अ डेमोक्रेटीक गव्हर्मेंट. आज सरकाराचेर कितले एक्टिविस्ट टिका करता पूण आमी एकट्याचेरूच एमर्जन्सी भशेन करना. दॅट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. हांकां इंटरनल हांचीच डेमोक्रेसी सारकी ना जाल्यार हें आमकां कितें शिकयतलें. सो हें फक्त हांव उलयलां फक्त लोकांक कळपा खातीर. आनी तो ब्रिजाचो जो आसा इश्यू तें बी आमी एमपीटीक आपोवन हांवें कितें म्हजो सरकार आसा म्हणून एमपीटी तुमी हळू लिपोवन कांय करूं ना. हांवें ओपनली तांकां सांगलां की हें तुमी कितें करतात तें आमच्या लोकांक कळप बरें पयलीं कळोवपाक जाय म्हणून. कित्याक फाल्यां सपोज तो ब्रीज अनसेफ आसा हें म्हाकाय खबर आसा. म्हजे कडेन रिपोर्ट आयला आनी काल धाडून दिला. आनी लोकांची काळजी घेवप ही आमची जबाबदारी आसा. फक्त म्हजें इतलेंच म्हणणें आशिल्लें की हांगा ऑथॉरिटीज आसा तेन्ना तुमी ऑथॉरिटीजांक बरें म्युन्सिपालिटीक बरेया असो आसा आमी बंद करतात अनसेफ आसा आनी मागीर एक्शन घेया. पयलींच आर्बिट्ररी एक्शन घेवं नाका म्हणून. ताचो अर्थ न्ही की हांवें सरकारा कडेन कितें म्हज्यान सरकाराचेर तालमेल ना म्हणून. हो एक इंडिविज्युअलाचो प्रश्न आशिल्लो तांणी तो इंडिविज्युअली केलो आनी आय हॅव गॉट फूल रायट. म्हाका म्हज्या लोकां खातीर हांव झगडपाक म्हाका निवडूनच त्या खातीर दिला. हांव म्हजो सरकार आसा म्हणून फाटीं रावपाक हांवें म्हाका तशें दिवना. ते करता आसत आमी करना. आनी तितली शूट म्हाका म्हज्या पक्षानूय दिला. आमचो अध्यक्ष दामू नायक सरान आमकां सगळ्यांक आपोवन परत म्हणजे आज पासून तुमकां सांजची प्रेस कॉन्फरन्स आसा. त्या प्रेस कॉन्फरन्सा मार्फतूय आमी खुबश्यो गोश्टी वास्कोन कितें जावपाच्यो आसा तें आमी सांगतले. तें लेटर ऑन आपोवन परत म्हणजे आज पासून तुमकां सांजची प्रेस कॉन्फरन्स आसा. त्या प्रेस कॉन्फरन्सा मार्फतूय आमी खुबश्यो गोश्टी वास्कोन कितें जावपाच्यो आसा तें आमी सांगतले. तें लेटर ऑन. पूण आमच्या अध्यक्षान सांगलां की आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. तेन्ना लोकां पर्यंत वचून तांचे प्रश्न कितें आसा ते मांडा नाल्यार तें आमचें सरकार नाल्यार हें अशें जावपाक ना. आनी त्या खातीर आमच्या पक्षान इंटरनल डेमोक्रेसी आसा. तांणी चिंता करपाची कसलीच गरज ना. म्हज्या पक्ष अध्यक्षाक पूर्ण विश्वास आसा हांगा आमचो आपला आमदार कितें करता सो ताणें नेक्स्ट टायम कितेंय विधान करता तेन्ना मातशें समजून बाबा विशय कितें बाबा कोण कितें करता कितें आसा विशय कशें. आनी तुजे डेफिनेटली सपोज तांचे विशय आनी आसूंक शकत ना कसले असले जाल्यार आनी ते खरें आसत जाल्यार ताजेर पसून अंमलबजावणी करपाक आमी समर्थ आसा.